नेक्स्ट MCQ, a car can cover a distance of 24 km in 1 liter. So car जी आसा ती कवर करता distance of 24 km in 1 liter. So 1 लिटरान कितले कवर करता distance 24 km distance करता. How much distance it will cover in 3.5 liter of petrol? So कितला distance cover करतली 3.5 liter. सांगा 3.5 liter. So liter हा त्याच्यात सगळे नंबर आसा तो liter बरोया आणि तुमका कितलो distance ह्यो फाइंड आउट करतले ते करपाक जाय. सो क्रॉस मल्टीप्लाय केला 1 into x 1x आणि ह्यो मल्टीप्लाय करा 24 into 3.5. आता जर हे तुमका मल्टिप्लिकेशन जमाना कित्याक डेसिमला खातीर जाल्यार एज इट इज 35 बरयात. डेसिमल जान कितलो डिजिट आसा 1. सो तो डिवाइड करायचो काय. सो मागीर डेसिमल हांगासलो वयतलो. सो हांगासर तो कॅन्सलेशन करायच 5 7 जा 5 2 जा आणि 2 12 जा. सो 12 7 जा 84 किलोमीटर. सो डिस्टन्स जो आसा तो 84 किलोमीटर ट्रॅव्हल करतली इन 3.5 liter of petrol. Okay, see next MCQ. Sum of the ages of 5 children born at the interval of 3 years each is 50 years. So sum of ages असा पय 5 चिल्ड्रनाचे इंटरवल कितलो दिला 3 years म्हणजे आफ्टर 3 years एक चिल्ड्रन बॉर्न झाले म्हणून सांगला. ओके आणि त्यांची टोटल जी असा एजीस पाचवे चिल्ड्रनाची मेळून कितली असा 50 years. सो सम जो असा तो टोटल कितलो 50 years. व्हॉट विल बी द एज ऑफ द यंगस्ट चाइल्ड. सो यंगस्ट जे असतले सगळ्यांत धाकटे त्याची एज किती असतली. सो फर्स्ट आता 3 years गॅप दवरूंक सांगला. सो सदांच फर्स्ट जो आम्ही कन्सिडर करतले पळय व्हॉट विल बी द यंगस्ट चाइल्ड कन्सिडर करा x. ओके मागीर दुसरे जे चिल्ड्रन बॉर्न जाला असतले त्याचे गॅप जे आसा पळय 3 चे गॅप x + 3 पहिली x मागीर x + 3 मागीर नेक्स्ट परत गॅप वाडयच x + 6 कळ्ळें. पहिली फर्स्ट x मागीर x + 3 x + 6 3 वर्साचे गॅप सांगला न्हू. सो 3 चो टेबल वयतलो x + मागीर 9 1 2 3 4 चिल्ड्रन जाली आणि x + 12. सो ही 5 चिल्ड्रनांची कितें जातली 3 years इंटरवलान ही एज आम्ही अशा तरेन फाइंड आउट करतले. सो सगळे जे आसा ते प्लस करायच सम करायच x + 12 इक्वल टू एज सांगले टोटल कितली 50. आता सगळे x आसा ते पयली काउंट करायचे कितले आसा 1 2 3 4 5. सो 5 हा म्हणजे कितले जाले 5x. सो कोएफिशिएंट काय ना म्हणजे 1 धरप 1 2 3 4 5. आता नंबर प्लस करा 3 + 6 9 9 + 9 18 18 + 12 कितलो येलो 30 येलो. सो प्लस 30 जाली इंची टोटल. सो 50. सो 5x हांगा एज इट इज दवरात 50 प्लस आहा तो मायनस 50 minus 30 20 20 upon 5. सो 5 4 जा. सो यंगस्ट जे आसा यंगस्ट म्हणजे हे येतले काय. सो कितलो येलो 4 years येलो. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. जर तुमका एल्डस्ट विचारलेले सगळ्यांत जाल्यार 4 + 12 करतले सो त्याची एज 16 जातली. ओके सो लाईक दिस तुम्ही असे जे टाइपचे क्वेश्चन आहात सॉल्व करतले. सो नेक्स्ट MCQ, इफ a + b + c = 9 and ab + bc + ca = 23 then a² + b² + c² = dash. ओके सो आता हांगासर असे जर कंडिशन आसा जाल्यार एक फॉर्म्युला जो आसा तुम्ही नोट डाउन करून दवरात a + b + c द होल स्क्वेअर a² + b² + c² plus 2 times ab plus bc plus ca. ओके हो फॉर्म्युला जो असा तो नोट डाउन करायचा काय. सो a plus b plus c तुमका कितलो दिला 9. तर या फॉर्म्युलान फक्त तुम्ही हांगासर सबस्टिट्यूट करतले ते व्हॅल्यू किती आहा ते. आता ह्यो आमका फाइंड आउट करूंक सांगला a² plus b² plus c² plus 2 times ab bc आणि ca याची व्हॅल्यू कितली दिल्या 23. सो 9² कितलो 81. 9² हेजो मीनिंग तुमका खबर आसतलो 9 into 9 81 equal to a² b² c² plus हेजो मीनिंग मल्टीप्लाय 2 into 23 46. सो 81 हो प्लस आहा तो हेवटेन येतलो सो मायनस जालो a² plus b² plus c². सो 81 आनसून 46 काढाच. सो हांगासरलो कॅरी हांगा 11 आनसून 6 केल्लो 5 हांगा 7 7 आनसून 4 3. सो 35 फुल्लो. ओके सो a is your correct option. So next MCQ, from Margao to Udupi one full ticket railway fare is ₹520. So full ticket जे असता पळय ती कितली आसा म्हणून सांगल्या full ticket मारगाव टू उडुपी वचपाक ₹520 आसा
and reservation charges is ₹50. So reservation charges ताका include जातले for your full ticket. So plus 50. So तुका ticket जी असतली ती कितल्यांक पडटली ₹570 तुका ticket पडटली, which is same for full as well as half ticket. हेजो meaning कितें ₹50 जो आसा पळय full ticket एकूय reservation charges 50 असतले. same way हाफ तिकेट जी आसा पळय तेका रिजर्वेशन चार्जेस जी आसा ती कितली असतली 50 असतली. ओके, ₹50. The total fare for 2 full reserve and 3 half reserve ticket will be. आमका कितें फाइंड आउट करूंक सांगला 2 full ticket ची कॉस्ट आणि 3 हाफ ticket ची कॉस्ट आमका फाइंड आउट करपाक जाय. ओके, सो ही फुल ticket जाली 520 जाल्यार त्याची हाफ ticket कितले येतली. हाफ ticket मीन्स या अमाउंटाचा हाफ कराच. हाफ ticket 520 चे हाफ कितले 260. ओके, सो 260 आणि रिजर्वेशन चार्जेस त्याचे सेम असतले काय आमका सांगला हांगासर विच इज सेम फॉर फुल एज वेल एज हाफ तिकेट. सो रिजर्वेशन चार्जेस सेम असतले 6511 2 + 1 3. सो त्याची चार्जेस आसा पळय तिकेट तेका कितले पडटली हाफ तिकेटाक 310 आणि फुल तिकेट 570 पडटली. सो 2 फुल तिकेट सांगले. सो 2 फुल तिकेटीचो कॉस्ट कितला 570 प्लस 3 हाफ तिकेट. हाफ तिकेट कितल्यांक पडली 310 पडली. ओके, सो हे मल्टिप्लाय केलो 57 × 2 जाल्यार 1140 आणि 31 3 जा सो 3 3 जा 9 930 पडटलो. सो हेजी टोटल जी आसा ती तुमी करतले 1140 आणि 930 0437 9 आणि 1 10 1 कॅरी 112 सो 2070. सो इतलो कॉस्ट पडटलो 2 फुल तिकेट आणि 3 हाफ तिकेट. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो अशा तरेन आमी पेपर सोल्युशन 4 जे न्यूमेरिकल एबिलिटी अंडर जे एमसीक्यूज असले ते सॉल्व केले. नेक्स्ट व्हिडिओ जो रिजनिंग अंडर जे क्वेश्चन्स आसा तेजेर आसतलो. सो थँक्यू.